सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री भूमिपुरुष सप्तकोटेश्वर शांतादुर्गा फातर्पेकर संस्थान फातर्पा गोवा या आमच्या संस्थानाचो देवस्थानाचो वार्षिक शिगम्याचो उत्सव आज तोपशो जाल्यानंतर हेची सांगता जाता। मुख्यत्वे करून सांगपाचें म्हणल्यार वार्षिक जे उत्सव आमचे वर्सभर जाता तातूंतलो हो एक सगळ्यांत मोठो आनी मुख्य उत्सव जावन आसा आमच्या देवस्थानाचो। हाची सुरवात फाल्गुन शुद्ध अष्टमी आनी नवमी ज्या दिसा आमच्या देवीचो पिंडिकोत्सव आसता। 2 दीस हवनद्वारा नवचंडी अनुष्ठान ताचे बरोबर सप्तकोटेश्वरा प्रित्यर्थ लघुरुद्र सेवा जाता आणि नवमीच्या दिसा राती देवीच्या पिंडिकोत्सवाची पालखेची मिरवणूक काढली वता। ती काढल्यानंतर आमच्या देवस्थानाचे जे महाजन आसात ते नवमी पासून फुडले 5 दीस आमचो हांगा देवळात देखून एक मांड आसा त्या मांडाचेर 5 दीस तोणयांनी खेळटात। ताजे नंतर चतुर्दशी दीस पौर्णिमेच्या पयले दीस देवस्थानाचो मेळ भायर सरता। तो ह्या देवस्थाना पासून जी सभोवताळी जी देवस्थानां आसात त्या देवस्थानांनी पयलीं मेळ खेळटात। ताजे नंतर जे वाडे आसा त्या वाड्यांतल्या प्रत्येक घरा भितर हो मेळ खेळटा। 2 दीस हो कार्यक्रम जाता आणि पुनवेच्या दिसा रातचे गड्यांचो उत्सव जाता। ताजे दुसरे दिसा प्रतिपदेक कळजे ताजे नंतर आमचे महाजन आसात तेंच्यो ज्यो सवाशीण बायलो आसात ते ती एक दीस उपास धरतात आणि ताजे दुसरे दिसाक दिवजांचो उत्सव जाता। काल दिवज आमची जाल्ली आसात आणि आज तोपशांचो उत्सव जाला आणि तोपशांचो उत्सव जाल्यानंतर ह्या आमच्या शिगम्याच्या उत्सवाची वार्षिक सांगता जाता। आता तुम्ही हांगा पळयता आसतले की 5 क्षत्रियो दिसतात ज्यो 5 वांगडी जे आसात तेंचे प्रतिनिधित्व करतात। ताचे बरोबर देवीची पालखी आसा आणि तुम्ही पळयल्ले आसतले की थोड्यांच्या हातां भितर अशे दाणे अशे आसतले तेका आमी तोपशो अशे म्हणटात। तो देवीचो आशिर्वाद किंवा देवीचो आशिर्वाद म्हणून हांचो उत्सव जाल्यानंतर तो प्रत्येक जण आपापल्या घरा भितर व्हरून वर्सभर तेचें पूजन करतात। तुम्ही बाकी सगळे कडेन पळयल्ले आसतले की शक्यतो पौर्णिमेच्या दिसाक सगळे कडेन होलिका दहन जाता पूण आमच्या देवस्थाना भितर आयच्या दिसाक ज्या दिसा आमी तोपशो म्हणटात गुलालोत्सव म्हणटात ते दिसा आमी होलिका दहन करतात। होलिका दहन हांगा जाल्यानंतर ताच्या पयली कडेन पालखी आयली की मागीर हांगा गुलालाचो उत्सव म्हणजे कोण एकामेकाक गुलाल लायना ताजे ते वटेन लावप आसता। एकदां हे वटेन आयली की आमी अशें धरतात की शुद्ध जाले आणि ताचो जी राख आसा पालखी गेल्ली जी राख आसा तेजो सुद्दां प्रसाद म्हणून सगळे लोक आपापल्या घरा कडेन घेवन वतात। हाजे नंतर देवी मंदिरां वतली ताजे नंतर महाआरती जातल्यो तीर्थ प्रसाद जातलो आणि सार्वजनिक सांगणी जाल्यानंतर ह्या सगळ्या मोठ्या उत्सवाची आमची सांगता जातली। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.